नमस्कार आणि प्रुडंट मिडियाच्या ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. गोंय विधानसभेची वेंचणूक जाहीर जाल्या उपरांत 18 जानेरा सावन आमी सत्याग्रह हो कार्यक्रम सुरू केला. आयज एक म्हयन्या उपरांत आमी मतदार राजाचे 8 एपिसोड सोंपयल्यात. जवळ जवळ अर्ध्या गोंयांतले आमी मतदारसंघ आनी तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यात. आयज 9 मतदारसंघ म्हणजे 9 एपिसोड करता आमी आनी तातूंत मुरगांव तालुक्यांतले 4 मतदारसंघ आस्पावीत केल्यात. ते जावन आसा वास्को, मुरगांव, कुठ्ठाळे आणि दाबोळे. आनी त्या खातीर आमचे कडेन हांगा 4 मानेस्त स्टुडियोंत हजर आसात. आमी तांची तुमकां वळख करून दितले. पूण त्या खातीर तुमकां आमी याद करता की आमच्या ह्या कार्यावळींत 6:30 उपरांत लायव्ह फोन इन कार्यावळ सुरू जातली. तेन्ना तुमी 24904444 आनी 24904445 ह्या नंबराचेर फोन करून आपल्यो समस्या जावं आपले प्रश्न मांडूंक शकतात. आमचे मदीं 4 मानेस्त आसात. तातूंत मुरगांव तालुका रिपोर्टर जे फाटली 6 वर्सां हेराल्डा खातीर काम करतात. तशेंच अखिल गोवा बंजारा समाजाचे ते जनरल सेक्रेटरी आसात. ते जावन आसा तवराप्पा लमाणी. दुसरे मानेस्त आमचे कडेन आसात ते जावन आसात एक एडवोकेट. कन्सर्न सिटीजन ह्या संस्थेचे ह्या NGOचे ते चेअरमॅन जावन आसात. कोल आनी डस्ट म्हळ्यार कोळसो आनी धुळ्ळ ह्या प्रदुशणाचेर तांची चड भासाभास चलता, चड तांचे आर्ग्युमेंट चलता. आणि ते वास्कोतले एडवोकेट टी श्रीधरन. तिसरे मानेस्त आमच्या वांगडा आसात जे जावन आसात MPTंतले रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर आणि एक समाज कार्यकर्ते. 1965 वर्सा सावन युवक संघ ह्या संस्थे कडेन तांचो संबंध आयला. तरेतरेची पदां तांणी भुशयल्या. सध्या ते थंयचे खजिनदार आसात. आणि 2000 ते 2005 वर्सा ते मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीचे नगरपालिकेचे वांगडी आशिल्ले, कावन्सिलर आशिल्ले. मदीं तांच्यांनी 6 म्हयन्या खातीर नगराध्यक्ष पदूय भुशयलां. ते आसात रमाकांत रेवणकर. नमस्कार. आणि आमचे चौथे पॅनलिस्ट जावन आसात गोवा शिपयार्डात फाटली 25 वर्सां काम करपी, तशेंच ट्रेड युनियनचे एक्टिव्ह मेंबर, एक्टिव्ह थंयचे वांगडी. आणि तांच्यांनी कांय काळ 6 म्हयन्या खातीर चर्चिल आलेमांव खासदार आसतना तांचे PA म्हणूनय MP आसतना काम केलां. सिरील फेर्नांडीस. आनी चौगांकूय तुमकां येवकार आमच्या स्टुडियोत. आनी एक योगायोग सांगपाचो म्हणल्यार जेन्ना जुवारीन आमोनिया टँक कमिशनिंग सुरू केल्लो आपल्या वाठारांत वास्कोत 7-8 वर्सां पयलीं, तेन्ना आमच्या ह्या 4 मानेस्तांतले 3 जाण म्हणल्यार टी श्रीधरन, रमाकांत रेवणकर आणि सिरील फेर्नांडीस ह्या 3गूय जाण जॉयंट पेटिशन करपाक एकठांय आयिल्ले. आनी आमचो सुरेंद्र मडकयकार नोकळो आशिल्लो की ह्या 3गूय तेन्ना एकठांय आशिल्ले. आयज आमच्या वार्ताहरान आमकां ह्या सांगलें तवराप्पा लमाणीन की हे तेन्ना 3गूय भितर वावुरताले. तर तवराप्पा लमाणी, इन शॉर्ट पर्स्पेक्टिव्ह 1 मिनटा भितर तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें आसचें अशें तुका दिसता? हरशी म्हाजो एक एक्सपिरियन्स बींग अ रिपोर्टर जे सोसायटीक बरे लागींतल्यान पळयता. कितेंय आसूं न्ही, वायट जावं न्ही, बरे गोश्टी. एक जर्नलिस्ट जेन्ना आसता तो लागींतल्यान पळयता. आनी फाटल्या 6 वर्सान हांवें पळयलां की मिन्स जितको विकास मुरगांव शहरान जावपाचो आसलो ते जावंक ना. एटलिस्ट पर्सनली आय वूड से की आय एम नॉट सॅटिस्फायड. आनी हांव एक इम्पॉर्टंट इशू आयज हांगा घेवपाक सोदता की आयज जी दुर्दैवान घटना जाल्ला ती हालदोणान, ती एक बस उदकांत पडला. इट्स व्हेरी ट्रॅजीक इन्सिडंट. हो फक्त आल्दोनाचो इशू न्हू. मुरमुगांव आमचो वन ऑफ द स्मॉलस्ट तालुका इन गोवा. इतको स्मॉलस्ट तालुका आसूनय थंय मळणीन 3 जाण फॅटल एक्सिडंट मरता. इट्स व्हेरी ट्रॅजीक इन्सिडंट एंड व्हेरी अलार्मिंग रेशो. In such a small taluka 3 people are killed every month and on an average daily एक accident जाता थंय. What is wrong with our system? Means खंय तरी आमी चुकता. हांवें स्वता जेन्ना एक फूल पेज स्टोरी केल्ली म्हाज्या पेपराक तेन्ना आय गॉट फीडबॅक फ्रॉम PWD, ट्राफीक डिपार्टमेंट, RTO. जे आमचे रोड इंजिनियरींग डिपार्टमेंट आहा ते हरशी PWDन आसूंक जाय, पण दे आर लिस्ट कन्सर्न. जे एक्सिडंट प्रोन झोन आहा पळय, मुरमुगांवन सुमार एक 30 एक्सिडंट प्रोन झोन एंड कंजेस्टेड एरिया. अजूनही कांय रेक्टिफिकेशन जावंक ना. आनी इट्स नॉट बिग डील टू इम्प्रूव दोज एक्सिडंट प्रोन झोन एरिया. थोडके एरियान जर वायडनींग करपाचें आसा, कर्व आसता, थंय मातशें बारीकशें इम्प्रुवमेंट आसता. तर थोडक्या भितर तवराप्पा लमाणीन एक महत्वाचो असो मुद्दो मांडला. आनी आयचो जो हळदोण्या वाठारांत एक अपघात जाला तो धरून तुम्ही
संपर्क घेऊन आणि तुमच्या मुरगांव काहीतरी सरकारान हेजेर लक्ष दिवंकूच जाय. जाय. तर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा रमाकांत रेवणकर बाब? आमी आतां बरेच इश्यू हांगा डिस्कस करतले, पण कोणी इश्यू असो टच करूंक ना असो एक इश्यू हांव हांगा म्हणटा, आनी तो म्हणजे शैक्षणीक इश्यू. आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सींत म्हटल्यार मुरगांवच्या भागात, मुरगांव जो कॉन्स्टिट्युन्सी येता थंयसर एक कॉलेज सोडले तर हायर सेकंडरी स्कूल सोडले तर बाकी आनी कांयच ना. अप टू 12th स्टँडर्डच आसा. बाकीचे फॉर ग्रॅज्युएशन आमच्या भुरग्यांक भायर वयचें पडटा. आनी फॉर सायन्स ग्रॅज्युएशन दे हॅव टू गो टू पेंजीम, मारगांव, पोंदा. सो इट इज व्हेरी टायर्सम फॉर देम. म्हणून म्हाका दिसता आमच्या मुरगांवांत फूल फ्लेज्ड अप टू ग्रॅज्युएशन कॉलेजी आसपाची इन ऑल फॅकल्टीज, आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स. बरो मुद्दो उपस्थित केलो तुमी. शिक्षण हे आज गरजेचें आसा आणि ज्या तरेन लोकसंख्या वाडत आसा, भुरगीं SSC पास जावन फुडें येता, 12th फुडें येता, तांकां शिक्षणाची गरज लागीं आशिल्ली बरी. Sridhan, what you have to say about your constituency? See, as far as Vasco is concerned, we have a right to have clean air, clean water and clean surroundings. I feel in the past, our elected representatives and from the side municipality as well as panchayat, they have not been paying enough attention, and Vasco and Panjim for that matter, it has been reported, is having they are the most polluted cities in Vasco, in Goa. So even as far as the garbage clearance is concerned, there is nothing, I need not explain much about it. It is widely criticized in the press, the present state of affairs. And it is even to refer about Mormugaon, the garbage is collected and just dumped. No process is done. The plastic, big heap of plastic and garbage is collected and kept placed, dumped in Headland Sada. And it is very close to the sea, and it is the biggest health hazard. So we have to pay more attention. Our elected representatives and the public have to pay more attention to give better atmosphere, better environmental condition, better air and clean water. Pollution-free water. Pollution-free water. So Cyril Fernandez, you have been a human rights activist throughout your long this struggle. What is your this? सी बेजिकली हांवें वास्कोची सिटी बाबतींत आनी मुरगांवची तालुका बाबतींत उलयता जाल्यार जल्मानसून पळयल्लें आहा, कित्याक वास्कोंतूच जाल्लो आहा. आनीक म्हजें कन्क्लुजन अशें की जें कितें डेवलपमेंट जें म्हणटा डेवलपमेंट म्हूण तें अनप्लॅन्ड डेवलपमेंट आहा. कसलोच प्लॅनिंग ताजेर ना. देर इज नो सायंटिफीक अप्रोच त्या प्लॅनिंगाक. आनी बेजिकली वास्को आनी मुर्मुगांव तालुका वास्को सिटी तर म्हणली इट्स एन इंडस्ट्रियल टावन. तूं तर पळयत तातूंत पोर्ट आहा, द मेजर इंडस्ट्री पळय आहा गोंयची ती थंयसून स्थापन जाल्ली आहा. पोर्ट आहा, रेल्वे हेड आहा, सावथ सेंट्रल रेल्वेचो एअरपोर्ट आहा, मेजर इंडस्ट्री थंय ज्वारीज इंडस्ट्रीज आहा. पूण इंडस्ट्री येयली पूण थंय पळय जो लेबर पळय जो मेजर फॅक्टर आहा ताका लागून हावजिंगा बाबतींत केन्नाच कोणेच लक्ष दिलें ना. आजून थंय पळय लेबर इनफ्लो पळय येता वास्कोन जो येता सेटल जावपाक, आनी गोंय मागीर तो स्प्रेड आवट जाता. ताचेर तो खंय सेटल जातलो, तेजो पॉप्युलेशन लोड हो तालुका घेवपाक शकता वो ना हाचेर कोणें विचार लायलो ना. So in short, it is that infrastructure is not planned. प्लॅनूच ना. कट पेस्ट अप्रोच. इश्यू जालो जाल्यार थंय सोल्युशन काडपाक ट्राय करता, अटेम्प्ट करता आनी कितें तरी पॅच वर्क करून सोडटा. सो आमचो सुरेन मडकयकार वास्कोचो रिपोर्टर आसा, ताणें थोड्या लोकांचे विचार आमचे कडेन हाडल्यात, कॅप्चर केले आपल्या कॅमेरांतल्यान. सायमन पेरेरा जेटी इश्यूचेर उलयता, आयकून घेवया. फिशिंग जेट्टीचो पळय इश्यू आहा ही कितलीं वर्सां जालीं पेंडींग आहा. न्हू म्हूण एक पॉलिटिशियन ते प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक सोदना, आमकां सदांच त्रासान घालूंक सोदता. मार्च 31 गेले त्या वर्साक 60 आनी 100 घरां हिंगा मोडोन गेल्लीं, डेमोलिशन जाल्लीं. तितूंतल्या सगल्यांनी सांगलें आमकां रिहॅबिलिटेशन पॅकेज जातली, लोकांक घरां मेवतले म्हणून. पूण आयच्या तारखेर पासून नॉट अ सिंगल फॅमिली नॉट अ सिंगल हावस हॅज बीन रिबिल्ड ऑर हॅज बीन रिहॅबिलिटेटेड. कोणाक दिवना रिहॅबिलिटेशन पॅकेज. सो हांव कितें म्हणटा, जेन्ना हो लोक, हांव एक कॉमन वोटर आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, म्हाका कितें जाय, म्हाका फुकट केरोसीन नाका, म्हाका फुकट तांदूळ नाका, म्हाका जावो बरो रस्ते, म्हाका जाय बरें हॉस्पिटल,
म्हाका जाय एक बरो बस स्टँड, म्हाका जाय एक बरें फीश मार्केट, जे आमचे आख्खे मुरगांवचे कॉन्स्टिट्युन्सीन तूं पळयत जाल्यार वास्कोचे कॉन्स्टिट्युन्सीन पळयत जाल्यार ते एक्झॅक्टली तो पळय तो सायमन कितें म्हणटा तोच विचार म्हजे आहा. आमी बी पळयलां की कसलेंच प्लॅनिंग ना, कसलोच इश्यू तर आमकां आयज लागता. द क्वॉलिटी ऑफ लायफ जी वास्कोन एक सिटीजन पळय आयज जियेता ती सामकी सकयले पावंड्याची. तो म्हणटा कितें घरां मोडलेली ती अजून बांदून दिवंक ना, कारण सो वेट प्रॉमिस एडमिनिस्ट्रेशन गव्हर्मेंट सरकारान प्रॉमिस केलें बांदतलो खंय, जमीन आहा खंय, ती पळय घरां आसलेली आनी ती मोडटा रस्ते बांदपाक आनी कसले डेव्हलपमेंट. पोर्ट म्हणटा आपणाक जाग जाय जाल्यार त्या लोकांक आमीच आपयले न्हू. दे आर पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ गोवाज डेव्हलपमेंट. यू कॅनॉट जस्ट वायप देम ऑफ. जाल्यार तेणी कितें करपाचें, खंय वचपाक, सरकार खंय जमीन दितलो. आमकां लॉंग टर्म तांकडे इश्यूच प्रोग्रामूच ना रिहॅबिलिटेशनाक ऑर न्यू सेटलमेंट्स. खंय घालतले, आमची पॉप्युलेशन खंय म्हण वयतलें, पिळगा पळय फुडली येतली ती खंय वयतली, हाचेर म्हाका दिसना कोणा कडेन कसलोच आन्सर आहा आनी सोल्युशन आहा म्हण. ज्या पद्दतीन सायमन उलयला पळय, यू कॅन इजिली मेक आउट की तो फ्रस्ट्रेटेड आहा. आनी फ्रस्ट्रेटेड कित्याक आहा, पयली मेन एज फार एज अवर स्टेट इकॉनॉमी इज कन्सर्न मायनींग, देर आफ्टर टुरिजम एंड फिशरी इज द थर्ड लार्जस्ट. बट फिशरी आनी फिशरमॅनाक ज्या पद्दतीन आमी निग्लेक्ट केला पळय, ताका लागून सायमन सारके लोक फ्रस्ट्रेटेड आहा. ते म्हणटा की टू ब्रिफली एक्सप्लेन यू, हो फिशींग जेट्टू आयचो न्हू, सिन्स 1991 आयज पर्यंत 3 मेमोरेंडम सायन केला बिटवीन स्टेट गव्हर्मेंट, MPT एंड गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशन. 3 मेमोरेंडम सायन केला आनी 2 फाटी पोर्ट बंद केला. कोट्यांनी लॉस जाला फॉर नॅशनल आनी स्टेट एज वेल एज. डिस्पायट ऑफ दॅट खंय तरी आमचे जे राजकारण असेंब्लीन हावजान आहा पळय, तो इशू दे आर नॉट सेन्सिटायज टुवर्ड दॅट इशू. इशू बरोच व्हडलो इशू आहा. Because large number of fishermen are directly dependent on the jetty issue. If we are not resolving this, then आता already त्यांच्यानी warning दिला की आम्ही 3दा agitation केला. कन्सेन्सस एकमत कोणाचे जायना असेंब्लीन अशें तूं म्हणटा. एकमत म्हणजे means they doesn't know the importance of the livelihood of the fishermen. They are the traditional fishermen. नीज गोंयकार आहात ते. हांव कितें उलोवं, फिशींग कम्युनिटी पळय वास्कोची आहा ती पिळगेक थंय आहा. तेन्नाच्यान पळय जी कम्युनिटी थोडी घरांनी सुरू जाल्ली ती वाडटलीच हें आमकां खबर आसपा जाय. प्लॅनर आहा तें खबर आसपा जाय. फिशींग जेन्ना पळय आमी इंट्रोड्यूस केलें, मेकनायज फिशींग इंट्रोड्यूस केलें, ट्रॉलर्स पर्सिनर्स इंट्रोड्यूस केले, थंय त्या ट्रॉलरांक एक जेट्टी लागतली हें आमकां कळपा जाय एज प्लॅनर्स, स्टेट पॉलिसी मेकर्सांक. आयज पासून तांकां जेट्टी दिली ना. MPT आपणाचो दबाव घालूंक सोदता. MPTच्या पयलीं थंय फिशींग कम्युनिटी ते ओरिजिनल थिंगाचे सेटलर्स आणि आयज तांकां डिस्प्लेस करून भोंवता MPTचे डेव्हलपमेंट. Problem is government has succumbed before the MPT. Okay. That is the problem. Come on, our government has to take this issue strongly with the MPT. MPT is dictating their term on the government. ताका लागून हो इशू MPTचे डेव्हलपमेंट जावपा जाय पूण लोकल एट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल फिशरमॅन. समवेअर एक कॉम्प्रोमाइज जावपाकूच जाय. MPT कडेन भरपूर जागा आहा. MPT आज मरिना बांदपाक सोदता आनी कितें बांदूंक सोदता. सो असोच एक आनीक इश्यू घेवन आयला मार्केटा बद्दल वास्कोच्या शशिकांत दुर्भाटकर. हय 40 वर्सां जालीं हांगसरले वेपारी हांगसर मार्केटाक पळय जाल्यार अशी झुजां जाल्या की एक दुख्ख वाडटा. आमच्या वास्को सिटी येदे व्हडले वास्को सिटीन A1 म्युन्सिपालिटी आसा, गव्हर्मेंट आसा, सगळे थंय आमदार येता, सगळे निवडून येतात, मंत्री जातात, पूण ह्या मार्केटाचे हांगा कोणाच दोना. व्हडले व्हडले बिल्डिंगे बांदतात, बऱ्यो बऱ्यो सामक्यो बिल्डींग बांदतात, पूण ते मार्केटूच जर सारकें ना जाल्यार बिल्डिंगेचे कितें उपेग. दुख्ख दिसता की वास्कोच्या मार्केटाचे हाल आनी वास्कोच्या व्यापाऱ्यांचे हाल. कोणाकूच बऱ्याक गिरायक जायना. कित्याक हांगा ट्युरिस्ट स्पॉट ना. हांगा मेळत ते डेव्हलप करतात, सगळ्यांक डेव्हलप करतात, पूण ट्युरिस्ट स्पॉट जर ना जाल्यार हांगा लोक येतले खंयचे. हांगा पळय टॅक्सीवाले आसा आनी कोण व्यापारी आसा, सगळे आमच्या मार्केटाचे व्यापारी आसा. आज तूं पळयची मार्केटान हाल जाल्यार एक मनीस त्या मार्केटान येना आनी कोणाक गिरायक जायना. आंग पळयतात बसतात आनी म्हणटा मागीर आमी भाडें भरना तें भरना, ते लोकांचे आरोपूय हाडटात मागीर. तेन्ना मार्केट डेव्हलप जर जायना जाल्यार कितें उपेग. Really, it is a disgrace. Disgrace, really. It is a disgrace that we are not having a good municipal market or market in Vasco. It consists of 2 constituencies. Marmugao. अख्ख्या हाका एकूच मार्केट आसा. It is मार्केट मार्केट It is not. You cannot call it a market. फुटपाथाचेर मार्केट. You cannot call it a market.